मात्र हात लाववा दिवची नाही. एक रस्त्यावरली काढली वगैरे आणि मात्र हात लाववा दिवची नाही. आणि आम्ही बाजारातली उडमान हात लायली वगैरे या बैल रस्त्यावरली काढ आणि माझी आमची बघली बाजार आम्ही बांधलो आमची कष्टाचं पण आमचा आधार करू ना आमची कोण दितो आम्ही आजरा नुसता घेता 4 दिवस येईन काय आमचं तुझ्या बाबा पण पोचतले आम्ही दिलाय मला टेक्निकली इश्यू काढला चीफ ऑफिसरान मुझ्या स्पान लिगली इट हॅज सम बेस पूण कितें आहा कितली वर्सां आतां लास्ट 35 years ती आतां थंयसर विकून येयलेली ना आनी प्लस चीफ ऑफिसरान आनी म्युनिसिपालिटीन ऑल्सो रेजोल्युशन आहा आनी कायद्या प्रमाणे ह्या बाजारा भायर विकूंक जायना म्हणून हो तेणी रेजोल्युशन केल्लें आहा आनी तेणी डायरेक्शनूय दिल्लें आहा विथ द रिटन ऑफिशियली तर पळोवंक गेलें जाल्यार इट इज लायक दीस नोटिफाय करूंक ना म्हणून दे कॅनॉट से दे कॅन परमीट द सेल ऑफ द फिश आउटसायड मार्केट इट इज एडमिटेड फॅक्ट हो मार्केट ऑफिशियल इट मे नॉट हॅव बीन नोटिफाईड बट प्रॅक्टिकल पर्पज इट इज द मार्केट. आम्ही आमच्या नुस्तेकारा भाव भयणांक आमचे ते टेम्पररी शेड फॉर नुस्तेकारांक बांदला तेतून शिफ्ट जावपाक रिक्वेस्ट करपाक मिटींग आपयल्ली. त्या मिटिंगेन तेंचे जे पॉयंट्स आसले ते आमी सगळे तांकां सॉल्व करून दिल्ले आहा. फॉर एग्जाम्पल सांगपाचें म्हटल्यार तांकां ID कार्ड दिल्ले आहा आनी ते होलसेल मार्केट आहा ते बी टायम बींग बंद केल्ले आहा आनी तांकां त्या प्रमाणे तेंचे सगळे ह्या ग्रिवन्सीस आहा ते आमी फुलफील केल्ले आहा आनी त्या प्रमाणे तांकां आमी टेम्पररी शेड बांदला तांकां नुस्तेकारांक तेतून शिफ्ट जा म्हणून सांगपाक हे गेल्ले. सद्याच्या मिटिंगेन कितें जालां की ठरलां सद्याच्या आज जे आपयल्या भितर तेंचे कडल्यान आमकां जाय तसो रिस्पॉन्स मेळोंक ना. ते कितें एग्रीमेंट मागता एग्रीमेंट करून दी मागता आनी ते कायद्या प्रमाणे आमी एग्रीमेंट करपाक शकना आमी फुडें कितें ना. आनी फुडें म्हटल्यार तेंच्यांनी मंगळार पर्यंत आमकां टायम दी आमच्या म्हटल्यार तेंच्या भितर ते डिस्कशन करता आनी मंगळार दीस कितें ते सांगता म्हटल्यार. समज तूं मंगळार रेडी जायना तुमचो फुडें स्टेप कितें आसतलो. ते डिस्कशन करून प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो जाता तितलो प्रयत्न करतले. सारकें जावना तेंचे चीफ ऑफिसरान सांगलां की तुमी जाता तितले बेगीन न्यू मार्केटान शिफ्ट जाय. सो आमचो जो पळय बायले आहाय ज्यो आमच्यो बायल्यो नुस्तें विकताय त्यो बायल्यो ती तेजे डिसिजनाचेर मानून घेयना. तांकां मान्य ना कित्याक आयज पासून जे पळय भायल्यान नुस्तें विकताय रस्त्यार नुस्तें विकताय तें चालूच आहा. आमी ते आमच्या बायलांनी तांकां कितें सांगलें एक तरी ते फॅक्टरी जे पळय कोण भायर विकताय तेंचे रेट मार आनी तांकां सीज कर जाल्यार त्या उतराचेर चीफ ऑफिसर सांगता हो कायदो आपल्या कोण ना म्हणटा की तांकां सीज करपाचें. आरे आयज जे नुस्तेकारा बायलांक कॉन्फिडन्स केन्ना मेळटलें जेन्ना तुमी एक धरून म्युनिसिपालिटी हांकां धरून हाडून सीज केलें तेन्ना तांकां कॉन्फिडन्स मेळटलें. तो म्हणटा आपल्या कडेन हें जायना म्हणटा जायना जाल्यार आनी मार्केट बांदूंक आनी कित्याक फुडें सोदता बांदनाका मार्केट तेवूय तूं तोंड करून सांग की आपल्या कडेन मार्केट बांदूंक जायना. पळय आयज कितें आहा होलसेल लोकांक बंद केलां म्युनिसिपालिटीन हें बरी गजाल आहा. फर्स्ट टायम म्युनिसिपालिटीन इलिगल सेल ऑफ फिशाचेर कायदो इम्प्लिमेंट केला आनी तो कायदो आसा म्हणून तेणेन इम्प्लिमेंट केलो. आतां अशें आहा की अशें आयकूंक येता की मार्केट जी आहा 30 वर्साची मायज मार्केट ती हूंय नोटिफायड जावना. जोरी ती नोटिफाय जावना जाल्यार 30 वर्सां कोण कितें विकतालो त्या मार्केटीन नुस्तेंच विकतालो न्ही. सो आयज ते मनीस जे पळय बोट घालता तांकां हांव विचारपाक सोदता की तेंची पळय एरिया ते विकता तांकां कितें तरी परमिशन आहा इन्क्लुडींग द प्लेस वेर दे सेलिंग इट सगळें इलिगल आहा. पूण तुमी आपणाचे फूत एक 2-3 मनशां खातीर 300 फॅमिलीक तुमी फोंडांत उडोवपाक सोदता. सो आमी क्लियर आसा आमी CEO कलेक्टराक सांगपाक सोदता की मार्केट हो अनलेस आमकां सारकें बरोवन दिता आनी हो मार्केट खऱ्यांनी फिशरमॅनाक तुमी दितले
हें आमकां एसोसिएशन जाय एंड हें सपोज आमकां मेळना आमी ह्या मार्केटींतल्यान कशें भायर वयचे ना कित्याक हो मार्केट नुस्तेकाराचो आनी हो मार्केट टू बांदता नुस्तेकाराक